बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोव्या आसूं आमच्या पातकाची दूख धरून आयज आमी जेजूच्या स्वर्गार प्रवेशाची दोबाजीक परब समरमता तर ह्या वेळार आमच्या पातकाची दूख धरया आनी देवाचे आनी एकामेकाची बोगसणी मागया। हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून बाय काडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासत तो देवन सुद्दां सांगपाक मारीक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया। सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो। सुम्यांक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, सुम्यांक काकूत कर। मोहिमा देवाक मुसर्गी शांती ताचे विस्तार संवसारी सर्वेस्परा देवाक सर्गेच्या राया सोर पोदेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका देवासता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा। सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा आमची काकूत कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची वैती जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन। मागुया। देवा आमच्या महिमेवत बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गात सोडून गेलो ताच्या स्वर्गा प्रवेशांत आमचे मनशासूनूच ताणें उबारून व्हेलें। ताची महिमा आमचेच महिमेचो भरवंसो कित्याक तो आमच्या मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे। ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोषभरीत काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोशान आनी भरवशान आमकां सदांच जी कर म्हूण मागता। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक। बसून आतां आमी देवाचें उतर आयकुया। दोन पुताच्या इतिहासावेले वाचून मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्नातान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे भितून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो। ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या। आपल्या कोश्टा मोन्ना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हणून जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें ताका दाखयले। 40 दीस तो ताका दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो।
ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्याचे कोर्सोराना जावं पूण बापान केल्ले बासावणेक रावून जेजून ताका फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतल्यान तुमी आयकल्या. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे झोंबलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सुम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी इश्टापूंक वेताय? जेजून ताका जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलेले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगल्या जिद्यांत आनी सामार्यांत आनी संवसारांतल्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. हावचे दोवी आगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिंसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हटलें, गलिलायाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाकूच नदर लावून कित्याक आसा? तुमच्या मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयता तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. जबाब, संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सोमेश पोरजानो तालयो पेटात, संतोशाचे उलास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भें दवरचें. सगले प्रितमे व्हरतो राजा तो. जबाब, संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुत्तुऱ्यांच्या गणगणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात गाजोयात. जबाब, संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितमेचो राजा तो. सगले तुमचे निखीपणेन ताच्या मानाक वाजोंतरां वाजोया. राष्ट्रांवयर देव राजवट चलयता. पवित्रायाच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवट चलयता. जबाब, संतोशाच्या उलासा मदें देव चडटा स्वर्गार. भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाब ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं.
कसल्या उंच बरवशाक देवान तुमकां आपयल्यान केदी व्हड मोहिमेची क्रिस्त काय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आमा भावार्थ्यां सवें ताचें बळ दखल करता हें सगळ्या तुमी वळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानां अधिकाऱ्यां पदव्यां आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवांचें सत्य वयर ताका घालो तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयातळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू संपूर्ण करतल्यांची भरती देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाती आसा सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान इकरा शीस घालिल्ल्या जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले तरी तांतले थोडे दुबावले जेजून फुडें सरून म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका घेवन सगळी पदवी दिल्या म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शिश्य करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदां काळ पळय संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हज्या भयणी भावनो आयज आमी सगळीं हांगसर जेजूच्या स्वर्गार प्रवेशा विशयी हे मीस समरमता जेजूक बापायन ह्या संवसारांत धाडलो आमकां सगळ्यांक पातकांतली मेकळी करच्या तर तो आयलो आनी ताणें आपलें जिवीत आमचे बरोबर सारलें आनी ताणें आमचें सगळें जिवीत आपणायलें फकत पातक मागतना करूंक कित्याक तो सगळो कर देवाचे बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारतालो तो सदांच रातचो आनी सकाळचो बापाय बरोबर वेळ सारतालो सगळें गोंयडांतले बापाचे ताब्यांत करून तो तातूंतलो मोकळो जातालो आनी
देवा बापाचे जे आयकूंक जाय ते आयकून दिसभर मागीर तो न्हय बाप ताचे सगळें जियेता, बाप ताचे सगळे कर्म्यो करता, बाप हे सगळें देवाचो मोग जे तो दुसऱ्यांक ताचे उद्देश दाखयता म्हणून ताणें आमकां कळीत केलें. आनी असलें जिवीत जियेतना तो बोली कसो मेलो आमच्या पातकांक लागून. पातक कितें करता? बऱ्याक काडून सोदता आनी तो बरो तर ताका काडून उडयलो, पूण ताका काडून उडयल्या उपरांत बापान आमकां ताका परतून दिलो, कित्याक आमकां सगळ्या जाणांक घटाय दिवच्या, ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जेजू समेत जियोवच्या. आनी हाका लागून आयज आमी हे फेस्त मनयता ज्या वेळार बाप ताका परतून स्वर्गार व्हरता आनी तो बापाच्या उजव्याक बसून न्याय निवड करतलो म्हणून आमकां ताणें सांगलां. आनी तो परतून येतलो आमकां सगळ्या जाणांक परतून आपल्या बापायच्या घरांत व्हरच्या. ताणें आमकां सांगलां हांव वेतां तुमकां जागो तयार करच्या. पुष्कळ जागे आसा तिचो तुमकां विसो सदां सगोदा मेळटलो म्हणून ताणें आमकां सांगलां. म्हणटून आयचे वाचपांनी आमी कितें आयकलां? लूक हो शुभवर्तमानकार आमकां 2 पुस्तकांनी जेजूच्या जिविताची घडणी आमकां कळीत करता. जेजू जेन्ना संवसारांत आसलेलो ताणें कशें भशेन आपलें जिवीत सारलें, पवित्रत्वान भरोन ताणें आपलें जिवीत तो जियेलो आनी ते भशेन ताणें आमकां एक नमुनो जावन ताणें दवरलेलें आसा. तर आतां पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 2 दुतांचो इतिहास ताणें बरयल्लो आसा आनी तातूंत ताचो पवित्रत्व कशे भशेन ज्या मनशान जेजू आपूण हाडटा, आपलें शिस्त तांकां करता आनी तांकां मागीर धाडटा कसो ताचे पवित्रत्वान बरोवन हें सगळें जाता. ताका लागून आयच्या 3ऱ्या वाचपार आमकां अशें कळीत केल्लें आसा की जेजू तांकां म्हणटा तुमी सगळ्या संवसाराक वचा आनी बापाचे पुताचे पवित्रत्वाचे नांवान तांकां बावतिस्म दिया. म्हणजे कितें? तांकां एकवटान उरला. कित्याक आमी फकत ताची म्हायती घेतली तितलें करना. ताच्या जिवितान जेन्ना आमी एकवटान आमचें जिवीत सारता तेन्ना की आमचें जिवीत अदीकन अदीक बापायचे सगळें जेजू उद्देशी सारूंक जाता. तर म्हज्या भयणीनो भावनो आमी केन्नाच भिवंक फावना, कित्याक जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा आनी तो आमकां सगळी घटाय दिता जी आमकां जाय पळय ती. तर आयज आमी कितें म्हणून करूया? सदांच जेजून सांगलां त्या प्रमाणे ताका एकवटान रावया. ताका कशी चिंतून आसा आमी बावतिस्मा वरवीं इतलीच जाणवाय आमच्या मनांत घेवंक जाय आनी ती आमच्यान दुसऱ्या पावण्याचेर घेवंक जाता. म्हणजे जेजू आमचे बरोबर प्रत्येक सुस्कारांत आसा तर ताका आमी आजीक जावया. सगळें आमचें जिवीत भितरलें आसा तितलें ताच्या ताब्यांत करुया आनी ताचें जिवीत पटकरून तो आमचें सगळें वावुरतलो ताका आमी सहकार करुया. आनी तिसरें म्हणजे जें आमच्या जिवितान घडटा तितलेंय आमी रातची आनी सकाळची ताच्या ताब्यांत करीत रावया आनी तो आमकां बरी घटाय दितलो, एकोणी दितलो आनी आमचें जिवीत सुकेस, समाधान आनी संतोशान आमी तेंचे येतले. सगळीं आमी थोडो उठोन आमच्या आपणाच्या उठीन दवरया, दोळे बंद करुया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांतल्यान भरोन येता. आमचे भितर आसा तितलेंय ताचें सगळें आसा तें ताचें सगळें आमी सुस्कार भायर सोडटना दवरया आनी हे पडी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत जें आसा तें जियोया. सगळीं आतां आमी उबी रावन आमचो भावार्थ जो ताणें आमकां दिलेलो आसा तोच उचारून आमचें जिवीत पवित्र रितीन खोलावया. सोदपान तांच्या बाब सोद पडितार पटा स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे देवाक सुद्दां आमच्या सोन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळून
Agora Maria Zolmo, poste cantare le cose, capostaggio, tomero anche tomero di Dio, di stessa momento giunta, sogaccio, sotto di cavallo, ma papà già cosa. Noi tanti ci conosciamo, sopra da poligrafia, cattolico in subì, optazione उद्देशाची आमचे थोडे लोक जो आता या वेळार बापा मुखार दवरया आनी देवाचे देणी आमकां ताणें फाव करच्या ताचे कडेन आमी वाचून मागया. म्हणटच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकमेकाचे पांय धुवूंक जाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन पोरचेची सेवा करून पोरचे जेजूचो मोग अणभवूंक दिवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सानूस आनी किडे ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण तुमकां थेवे स्वर्गांत जमोवन दवरात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी संवसाराच्या गिरेस्तकारीची आशा पयसावन देशाच्या आनी पोरचेच्या बरेपणा पासत वावरून तांकां बापाची कृपा मागुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीचो करुणेचो मनशां उजीर करिना जावन सत्राय धरात. नाजाल्यार स्वर्गां आसता तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तांकां मेळची ना. आमी करता त्यो बऱ्यो करणयो मनशाक दाखोवच्या मनान न्हय पूण भक्तीन करून बापाची मजुरी जोडून घेवंक बापाची कृपा मागुया. तुज्या वाड्या लागीं रासलो थोटो ताचे बरोबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन संपय. आमच्या मदें सवा तरेचे रासले आसात. ते आमी समजिकायेन सुटावे करून मनान आनी एकवटान जियोवन सर्गीची वाट चलोवंक बापाची जाणवाय मागुया. आमची खासगी मागणी आता देवा बापा मुखार मांडया. बापा सर्गीच्या ही मागणी पवित्र आत्म्यान आमचे सगळे साथ दिल्ली आसा ती तूं स्विकार. पूण आनिकूय जी आमी विचारूंक ना पूण आमच्या काळजांनी आसा तितली तूं जाणय ती आमकां सगळी बरी भाशेन फावो कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Dana Tolerera, Amikit Kenya, page number 35, C16, Gopatso Zosokoma.
तुमचे बळीनो आनी भावनो मोचे आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सूत पुदिता देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या नावाखातीर दवरले. आमच्या नात्यान पुनीत शुभेच्छा बाबा सविस्तर मागता. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरून वो वाकांडेचो योन आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनात तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमोल जिवितान आमकां वांटो दिताय ते घेवन संवसारी आशा आनी वंदावणी सांडून आनी सुटीच्या महिमोल जिविताचेर आमचे काळीज आनी मन दवरून आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बाळुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पुदेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर कालीन सोर कांय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सुमी जेजू मनवंत राजा फातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मध्ये दोगांच्यान स्वर्गांत चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्तो संवसाराचो मुन्सिपिदार आनी सुटीच्या दरबारांचो धोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोवासो जावच्याक जेजू आमचे मोदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सुखेचो रोम आनी मस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार विलासता सगळो संवसार आनी सुटीचे सोग दरबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मावन झुजूंक मेळच्या आदी जेजू उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साश्टी करोनाचे रोगत पातकाचे बक्षणी मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. तुझे
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती बरी उडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडवणीची काळ तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी भगवत शेवटेन आमकां सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी निवृत्ताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार बदलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या बागवान बाबा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजनाच्या बोर्डा बरोबर तिका पुत्र मोगांत वाडय. तूं नवजिवनपणाचो बोरवासो दवरलेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काबळीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोचणी प्रमोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारियेची माये सांगाती तिचे पुती बागेवन झुजे बागेवन दवरून तांचे सगळ्यांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवं. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाणे पवित्र आत्म्याच्या कोणान सुरबुदार बाबा सर्व वंदनान वैभव तुका ससनाच्या ससनात. जेजू सोबे हे मागणी आमी म्हणटा कित्याक तो आमचे भितर बावतिस्मा वरवीं जियेता आनी कितलेच फाटी आमी ताका शेणलेलो आसा तो ताचें जिवीत आमचे सोबे गोठायेन आमी जियेता. पूण आमचे आपले कोण आसा पळय ते आमकां ताचे सुरक्षेची प्रेस करता. हे पातळ आमी ताका दिलेले आसात. तर आतां पातकां वीण जेजूच्या एकवटान सगळ्यांची केसां मनांत आनी काळजांत धरून आमचे पासतूच न्हय आख्या संवसारा पासत आमी मागया आनी म्हणया आमच्या बाबा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें गांव जावं तुजी खुशी सदांच येता खुशी सदांच जावं. आमचो दिसपतो दिवायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले वचिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काणी पडून दिवनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुखीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडून जिविस्ताच्या येण्याक आमी बोमाचें प्रयत्न तर आमकां तुजी उदार खातीर सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्याचे क्रिस्ता तुमच्यो दोन पुतां पळय आनी आतां आमकां आमचो घरा आशिल्ल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर इश्ट आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक जेजूची शांती सुद्दां तुमचे सगळे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कापले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कापले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कापले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून म्हणजे जेजू खूब पवित्र संस्कारांक तूं सदां जगा सांगून हांव स्वत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव वाचयता. ह्या वेळार तुजे भोंवणीक मास म्हज्यान शिवंक जायना देखून उत्पीकपणान तुवें म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले बरी हांव तुका गायन मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो खर्चून म्हाका केन्नाच दिवं नाका. आमेन. Please proceed to the git page number 62 D28 Moshe Jana
जेजू आमचे काळजांत आसा म्हणटच आमी दोळे घालुया आनी ताका एकवटून हो वेळ सांगया हितूंतल्यान तो आसा तो सदांच आसा आनी ताणें आमकां सांगलां तो आमचे बरोबर सदांच संवसार सोंपोवप पर्यंत आसा आमी मरो सोद तो आमकां केन्ना सोडिना पूण आमी ताका सोडची न्हय तो सदांच ताच्या आसऱ्यान आमचें जिवीत सादया ह्या दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजी काळजी सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजी खुशी पळोवन ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पडटा पूण आतां थोडेच दाखोवन आजून थोडो वेळ भितरल्यान तें समर्थन केल्लें आसा ताका चिंतपाक लाग मागुया सर्वीच्या मोगार बाबा तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमच्या मनशा सोयीन तुवें तुजे मोहिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे ओद्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजे सारकें ओडून व्हर क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं मातसो बसा तर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे वांगडी आमचे बरोबर संगिस्तांव आनी हेरांची वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा त्याच बरोबर तुमचो क्वायर तिशा तुमचे वांगडी दया काबेला देव बरें करूं म्हणटा वा कपच्या ती चलपाचेर आसता तर बाकीचे आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी हेरांक जे आमकां तरेतरेची मदत करता तांकां तुमकां सगळ्यांक जी कोण आमच्या यूट्यूबाचेर लाभ घेतात मिसां वांटो घेतात तांकांय देव आमची मिसां आयताराची 3 आसतात 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 इंग्लीश भाशेन ह्या दिसांनी 2 मिसां आसतात 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन हे सगळें तुमच्या यूट्यूबाचेर पळोवन वता तुमी पळयतात खूब लोक म्हाका सांगतात की ती आजून जी कोण घरां आसात दुयेंत आसात प्रवास करतात ते पळयतात तर तुमकां हांव एकूच सुचना दिता ते सबस्क्रायब आसा पळय ते मातशें ऑन करात कित्याक तुमकां आनी आमकांय बऱ्याक पडटलें तर मातशें आमकां हे पासून मदत करात 2 म्हयने ते 16 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सर गेले पेट्रोल पंपा उपरांत 200 सुमार 150 लिटर दावे वाटेन एक कपेल आसा थंयसर बांय कडेन म्हणटात आनी लोक थंयसर येवन खूब बरेपण पावलेले आसा रोहिणीचे मीस एका म्हयन्याचे 23 आसतले सकाळच्या 7 वरांचेर तुमी हांव आतां आशिर्वाद घेवया विक्रेक आमचो तेलूय आसा तें तुमचो घेवन सर्वीस कोर तुमचे सगळें आसूं आनी सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा घेवन फ्रांसीस शेजारा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच आसतालें देखून
जेजूचें नांव आनी सजमणीची बरी खबर पोरगोवूंक त्या सदस्यांनी तिगे लोयनाची जीव जोडून ह्या पासून बापान तुका सरकार निर्णय करलो आनी संवसारान तुजी कूड देखून कुस्ती दिली ना ह्या देण्या खातीर सदस्यान आमी बापाक दिवसता आनी आतां आमचेच पासून तुजी विनंती मागता जेणेकल्यान आपण जाय तेन्ना घेवन फ्रांसिसाक मागचें आमच्या उपरांत बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावली म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळय